सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका सांडीतकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीतकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका सर्वेस्पोराकी कालाबय आणि
सत्संगच्या बाबा आमच्या ते येतात तुझ्या आधी मग त्याने पुताची आमच्या सुनी आणि सगळं Hagi Bharvoso Jesu Muso Rukaryam Kasta Anandaso Sargadai Jiha Baldevaso Tachastratantum Nital Kello संपूर्ण विधे पूर्ण आनंदिता सर्गा दृश्य देखता सदा आंचपोट वेवोर्ताम हान्येतेले काकुती कुर्पा गुटमोगाचे हे मुझे गाया तुझी आशा वर्णुतारो का हर एक दिसा से मुझे गाया तुझी आशा वर्णुतारो
तू मुझे संगी सोडकी दीस खाली नाका हात धरून भोर म्हाका तुजे घरी हात मोसो घर तूं धर थंय रावन तूं म्हाका भर अस्कत हांव पातकी हांव खंय वचूं ना म्हाका कोण दुसरो तूं सोम्या म्हजो आसरो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरूं When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भर बसता भागी तो तुझ्या उतरां प्रकार चलचो ना तो मरण पळेवचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे थंय आसात उतरां जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भर बसता
आकुळतीच्या मोगादऱ्या काकुळता कै नीतिदारा दयेन भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमी काकुळतीच्या मोगादऱ्या काकुळता कै नीतिदारा दयेन भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमी मित्रांनी कोडामची घेतली बेजार आयकतनी बोर सोंसली निष्ठुर कालवारी वाट धरली जिवीत ताका जोडच्या काकुळतीच्या मोगादऱ्या काकुळता कै नीतिदारा दयेन भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमी काकुळतीच्या मोगादऱ्या काकुळता कै नीतिदारा दयेन भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमी ताच्या मोगान खुर्सार मेलोय अकमानाचे मरण मेलोय ताची पासत जीव सयत दिलोय येमकोंड ताका सुखच्याक काकुळतीच्या मोगादऱ्या काकुळता कै नीतिदारा दयेन भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमी का
सात वर्षाची जिनी संपूर्ण खालच्या संजेच्या वेळार तिने सगळींच्या घराकडे पळयन धरली. तिका अंतिम विदाय मागच्याक त्या दुखेस्त कुटुंबाच्या घरांत आम्ही एकठांय जाले. आमच्या बहिणीक दबान 7 वर्षांची जिवीत भोग केला. या जिवितांत जायती आश्रय बसवान देवान तिचे उचलली आसा. या पासून देवाक आमी अर्घां दित आसतना तसो देव तिका जिवीत दिलेलो आनी तिका संपूर्ण जिविताक आपयलेलो. तिने आशिल्लें सगळें सूख संपूर्ण मोपान तिका भोगूंक म्हणून आमी आयच्या दिसा मागया. त्या संवसारांत तिने केल्ली म्हाका सत्तर देव तिका बक्षूं दी, तुजो आत्मो नितळ करून दी आनी सगळ्यांच्या वैभवाक तिका करून दी म्हणून आमी मागता आसतना तुज्या मरणा निमती दुखेस्त जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक, तुज्या कुटुंबाक आनी तुज्या भाव भयण्यांक तसो देव तुजो करून ह्या वेळार मागया. समाधान ह्या घराक आनी हांगासर जियेतल्या सुमेस्ता Estate सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आणि शासनाच्या देवा आम्ही तुका सरपटून प्रार्थित आहोत. तुझ्या सकरणी दुलसनाचो आत्मा या संसारांतलो तुझे सक्षी येवंक तुवें फरमायलें. तिका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फोव कर. मरणाची दारां ती सुरक्षीत उतरून वचूं आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्राहमाक आनी ताचे संततीक भासयलेल्या बागी प्रकाशांत ती आसूं. तिच्या आत्म्याक कसलेंच नश्ट जायनाचो. बगार व्हरतो तो पुनर्जीवनपण आसो आनी इनाम दिवचो दीस उदेतना तिका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर. तिच्या अपराध आनी पदकां भोगोस आनी ती तुजे स्वय अमर जिवीत आनी सस्ताचे राज जोडो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुमच्या बहिणीच्या मोरणाचे दुखेस्त जाल्ल्या तुज्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. प्रार्थुया काकुळटीच्या बापा आणि स्वर्ग बुजवण्याच्या देवा तू सात्विक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळूक जिविताचे उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कार केल्या तुझ्या सासराचे तुझी दिश्ट घालून आम्ही खालतेपणी प्रार्थना सर्वेस्परा जा तू आमचो आसरो आनी गोड आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पोता तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुझ्या पुतान आमच्या सुम्यान आपण मरून आमच्या मरणासून नासलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सक्षी नवाशंकर आनी विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांत दिसर दुखां पसून वयतले थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासना बलिदान उपरांत सिमेस्त्रेंदा मेळिके भितरल्या त्या भक्तीक रितीनी आमी हर एकल्यानी पवित्रपणे वांटले जावचे आनी आमच्या अंतरलेल्या भयणी खातीर मागचे तशेंच क्रिस्त कुटुंबा खातीर आमी मागचे.
वाकुळ मोजी करी देवा अगणित काकुळते आपरा मुझे सुसु मुझे पावी मोती सोमे द्या Jesus देवा तू Jesus कुसापुनी माका ओढतो लागी गायन मुझे तुका तुझे सची देवा तुझे सची देवा तुझे सची Poina tări asta Ishivașe Suryo tări devta Hervoso Jesu muso Rukaryam kascha anandaso Sargadai jiha baldevaso Tacha sratandun nital kello संपूर्ण विधेयपूर्ण आनंदिता सर्गादृश्य देखता सदा आंचपोट वेवोर्ताम हानि
तेचेर वागय. देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळेव ना तुका केदाडारी आमी पातयेता तुजे ती बरबोसता बागी तो तुझ्या उतरा प्रकाशन सो ना तो मरण पडेव सो वाटेली दोनो जिविता सो सोम्या कोणा लागी वसो आमी तुझे दयाचा पुत्रा जीविताची देखो ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो केदाडारी आमी पातयेता तुजे ती बरबोसता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे तुमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. जिवंत जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आमची बहीण दुलसीन मार्टीस कालच्या दिसा येता सैरा दैरा सांगाता आमी हांगासर तिका अंतीम नामान पाठोवंक आनी तिच्या खातीर मागोवंक सांगाता मेळ्ळ्या. आनी ह्या वेळार जेजू आमकां सांगता हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका पातयेता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. ह्या समयाच्या उतराचेर पातयेवन जियेल्ली आमची बहीण कधी जावनी तिका सर्गराजांत तो आनंद आनी आनी ते सुखाचें जिवीत लाभतलें म्हणलो आमचो बरवसो. तरी मनशा सैमान केल्ल्या सर पथकां खातीर तिचे खातीर मागोवंक आनी देवान स तिची पथकां बगसून त्या ससनाचें जिवीत तिका फावो करूंक हे भोव पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पथकां वळखून घेवया.
सांगाता आमी मागया हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून कळान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पत्कार केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगेवो सदां संकार मरये आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. क्रिस्त काकुळट कर, क्रिस्त काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपांत पातक्यां मेळटा काकुळतीचो सागर आनी बागेवंतांक सुखाचो समंदीर. दुलसीन आमचे भयणीची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतली तिका सोडोवन तुज्या विंचलेल्या सांगाती ससनाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनः जिवंतपणाच्या दिसा खुडी आत्म्या सयत तुका रूप बगूंक पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां एक गुट हांव तुमकां सांगता. आमी सक्कड मरची नाव, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातेल्याव. एक खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतुरेच्या आवाजाक हें घडटलें. तुतुरी वाजतेली आनी मेल्लीं अविनाशी जावन उठतेलीं आनी आमी सोमेस्त रुपांतर जातेल्याव. हे विनाशी कुडीन अविनेशपण आनी हे मरणवंत कुडीन आमारपण नेसी गरज. हे विनाशी कुडीन अविनाशपण आनी हे मरणवंत कुडीन आमारपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सगळीं घडोवन येतेली. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. हे मरणा खंय आसा तुजें जैत? हे मरणा खंय आसा तुजी कूस? पातकस मरणाची कूस आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिपात आमकां जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देवाचें उतर हें. सर्वेस परमोज गवळी कांयच म्हाका उनेना. सर्वेस परमोज गवळी कांयच म्हाका उनेना. सर्वेस परमोज गवळी कांयच म्हाका उनेना. पांचवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उनेना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता.
काळोखच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव बी येवचोना, कित्याक तूं म्हजी सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेतसाद ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो कांयच म्हाका उरेना. सर्वेस्पर म्हजो कांयच म्हाका उरेना. हालेलुया, हालेलुया, बापा सर्गाने प्रीतुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता. किद्या राजाची गुलाना तुवे उगडल्याय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजूक पळोवन मारतान म्हळें, सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनः जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनः जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मोरासो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत मानतां. देवाचे उतर हे वाकण तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांत आगोस्तीन पवित्र सभेचो एक नावाडीक सांत. ताची आवय सांत मोनिका मरण पावल्ल्या वेळार सांत आगोस्तीनान ताच्या बुकांत द कन्फेशन्स म्हणल्या बुकांत ताची भगणां उसा बरयल्लीं आमकां वाचूंक मेळटात. मरण एक दुखेस्त घडीत म्हजी बागेवंत आनी माईपासी आवय हो संवसार सोडून गेली म्हूण समजून हांव रडलों. एके रितीचें अनाथपण म्हाका भोगलें. ह्या संवसारांत हांव एकसुरो म्हणलें चिंताप म्हजे थंय आयलें. तरी ह्या दुखाच्या आनी कश्टांच्या भोगणां मदें एका रितीचें बुजवणेची भोगणांय म्हाका अणभव जाली. म्हजी आवय हे संवसारी जिणेक मेली तें खरें, पूण ह्या मुखांत्र ती सासणीक जिविताक जल्मली. तिचे संवसारी कश्टांचे दुखाचे पिडेचे जिवीत संपलें आनी ताचे बराबर नवें समाधानाचे निरंतर संतोषाचें जिवीत सुरू जालें. तिणें संवसारी जिणेक पाट केल्ल्या वरवीं सर्गी जिणेक मॅट दवरलां. देखून मरण बरवशाचें तशेंच बुजावणेचें एक अर्थाभरीत घडीत.
सांत आगोस्तिनाची ही उतरां भोव मोलादीक आनी अर्थाभरीत जावन आसात. मरण आमकां दूख हाडटा तें खरें आनी तें सहज. आमी सर्व प्रत्येक जावन आज मरण पावल्ल्या आमच्या भयणीची मोगाची, ताची सैरी दैरी, ताची भुरगीं नात्रां भाव भयणी दुखांत आसाव. आमच्या मोगाची व्यक्ती आज ह्या संवसारांत ना म्हणलें समजून आमची काळजां रडटात. एका तरेचें रितेपण आमचे थंय आज आसा. बेथानिया गांवांत मार्ता आनी मरियेचो एकलोच भाव लाजर मरण पावल्ल्या वेळार ती दोगांय भयणी कंतिश्ट जाली, ती रडली. 4 दिसां उपरांत जेजू तांकां भेटोवंक आयलो. लाजराच्या भयणीक पळोवन आनी ताचो मोगाचो इश्ट लाजर आनी ना म्हणून चिंतून जेजूय रडलो. आनी अशें जेजून त्या दोगां भयणी थंय ताचें दूख वांटून घेतलें. परत सांत लुकाच्या सुवार्तेंत आमकां वाचूंक मेळटा, नाहीन शहरांत एक विधव स्त्रीयेचो पूत मरण पावल्ल्या वेळार ती आपणाचो एकलोच आदार जावन आसलो पूत मरण पावलो म्हणून रडताली. आनी जेजून तिचें दूख पळोवन तिचेर दया दाखयली आनी त्या तरणाट्याक ताणें जिवंत केलो. मरणांतय रडचें आनी विळाप सहज. मरणांतय मनशा सैम रडटा. अशें मरणा मुखार आमी अस्कत आनी असहायक जावंक पावता. पूण जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांक मरण बरवशाचें घडीत. कित्याक तर सुवार्तेंत आमी आयकलें जेजून लाजराक मरणांतलो जिवंत करून उठयलो. आमकां बाबार्थ्यांक जेजू थंय विश्वास दवरतल्यांक मरण एक बुजवणचें तशेंच बरवशाचें घडीत. कित्याक मरण जिविताचें अंत्य न्हय, म्हाका नव्या जिविताची सुरवात म्हणलें आमचो बाबार्थ आमकां शिकयता. मरणा मुखांतर आमी एका नव्या तशेंच सासणीक जिविताक जल्मता. असली बरवशाची चिंतना आमकां पवित्र पुस्तकांत धराळ मेळटात. सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, मरणा मुखांतर आमी पुनः जिवंतपणांत वांटली जाता. तशेंच मरण आमकां हे संवसारी जिणेंतावन एका नव्या जिविताक पाशार जावंक गरजेचो दारवटो म्हूण तो आमकां स्पश्ट सांगता. जैतान मरणाक गिळून सोडलें. जेजू क्रिस्तान मरणाच्या सर पदवेंचेर जैत हाडलां. देखून जेजूचेर पातयेनी दवरलेल्यांक जिवंतपण आसतलें म्हणून सांत पावलो बरयता. तशेंच फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा, आमी सर्गींचे नागारीक. हें संवसाराचें जिवीत तात्कालीक, थोड्या तेंपाचें. देखून आमी हो संवसार सोडून वचूंक सदांच तयार आसा जाय म्हणून आमकां सांगता. तेच बरी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मरणा उपरांत कितें आसा आमी नेनाव तरी देवाक आमी रूप पळोवचें भाग आमकां मेळटा म्हणून आमी समजता. सांजू हांव ह्या विशीं आमकां सांगता. देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या. हर एक मनीस देवाक पळोवंक आशेता, देवा संगी रावोंक आशेता. पूण ही आशा मनीस ह्या संवसारांत आसतना खंडीत जावनी ताका तें साध्य ना. पूण मरणांतय देवाक भेटचें हें भाग आमकां राखून आसा. हर एक मरण फुडें येवंक आसच्या आमच्या मरणा विशीं आमकां जागयता. कित्याक आमी आमचें मरण कितें म्हूण आमी नेनाव, पूण आमच्या मोगाची मनशां मरण पावल्ल्या वेळार एका रितीन आमी मरण कितें म्हणून थोडें मापान तरी बगूंक शकता. नवार्दीक तत्वशास्त्री गब्रियल मार्सेल आमकां अशें म्हणटा, आमकां मरणाचो मुखामुखी अणभव ना, पूण आमच्या मोगाचे व्यक्ती मुखांतर मरण कितें म्हूण आमी अणभव करता. तर आमच्या मोगाच्या भयणीचें मरण आमकां सांगता की आमकां हर एकल्याक
एक दीस हो संसार सांडूक आसा आनी मरणा मुखांतर देवात एकवटोंक आसा. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी बराबर आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्सूंचें भाग आमकां राखून आसा. जिवीत देवाचें देणें देखून सोमयाक आमी अर्गां दिवया. ह्या संवसारांत 87 वर्सांचें लांब जिवीत देवान आमच्या भयणीक फावो केल्लें आनी हें देवाचें देणें तिणें भावार्थान ती जियेली. बरें कुटुंब तिणें बांदून हाडलें आनी तिची दाव काबार करून आज ती सर्गारासा कुशीन मेटां काडून आसा. हर एक व्यक्ती देवाचें एक देणें जावन आसले वरवीं देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत देवाक आमी भेटोवन दिवंक जाय. आमची देवा दीन भयण जिविताचें देणें जोडून तिचें जिवीतच देवाक एक मोगाची खाणीक जावन जियेली आनी आज तिच्या मरणा वरवीं हें जिवीत ह्या संवसारांत तिणें काबार केलें. देवाक आमी अर्गां दितना तोच सर्गीचो काकुळतीचो बापूय तिणें तिच्या मनशा सैमान आदारली सर पातकां तिका बोगसून त्या सर्गराजांत त्या पवित्र जेवणांत बसचें भाग तिका फावो करून दी म्हणून आमी मागतना ह्या दुखेस्त कुटुंबाक आमी बुजोवन पाठोवया. मरणा वरवीं दुखेस्तल्या तिच्या मोगाच्या भुरग्यांक तोच जेजू क्रिस्त मार्ताक आनी मरयेक बुजयल्लो जेजू तांकां बुजोवन पाठोवं दी. आनी आमच्या भयणीन कितें बरें ह्या संवसारांत सोडलां तें मुंदरून व्हरूंक आनी आमी हर एकल्यांनी बरी जिणी जियोंक आमची भयण आमचे खातीर देवाची कृपा मागून धाडून दी म्हणून आमी मागया. उबे रावया. मोगाळ बाबा भयणीनो आमच्या भयणी खातीर आनी आमच्या हेर तेसावां खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा. बोवार्थान मागलें देव आमकां दिता म्हणल्या पातयेन आमची मागणी सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धर्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचे देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केलाय. ह्या जिविताचे मोल समजून सदांनी तुजे थंय उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भयणीक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्तां सवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या जुलसीन भयणीच्या मरणा मारिफात दुखेस जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचे दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या घडये मरणाचे तणीर आसल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अवघडांक बली जावन अवचित मोर्न पावल्ल्यांक आनी फावो ती तयाराय नासतना मोर्न पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक त्या सभां खातीर एक घडी बोर आमी मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या भयणी पासत आनी हेर गरजां खातीर आमी भेटयलेली मागणी देयेन तूं स्विकार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वस आमचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मांडन तुगे दयाळ बापा गातो ताचे तुझे बेसांव कितेंच ना आमचे ह्या संवसारान आसा जर कितें तुवें दिलें भेटय गांव आमकां ह्या बलिदानान
दिवस आमचे मोगाळ बापा कानेक जावन तुका दिता मांडून तुगे दयाळ बापा घालतो ताचेर तुझे बेसांव म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक आमच्या नित्य प्रत्यक्षाच्या देवा सदैव माननीय. दयाळ बापा आज आमी मातयेक लायता ते आमचे भयणी दुलसिना पासत हो फरीकपणाचो याचन आमी तुका भेटयता तिच्या आत्म्यान कसलेंय पातकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख बगोवंक तिका वर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या हसो तोच संवसाराचो तारोक मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय बापा क्रॉस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात But so good purgatoria. सोमिया जेसू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्या आमी अत्रेका
बापा जेजूच्या मरणासनेपण जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडा आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सुखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकर दुलसिनाची काकुळट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुना जिवंत जावं. पुनर्जीवानपणाचो बरवो सदोरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडसळीत मुखामळ पळय फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मुरये देवाची माये संगाती तिचो पती भगवंत जोसे भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. Tonsomia Borboso Tonsomia Bodrasro Rakshatu Daidilso Jin Jezuzat Zaidilso Benakasle Sankara Zalyari वादळ भोवती उठल्यारी पांकय उजवाड दयेन तुजे तुजो तुजे सोम्या भरवसो
तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक दैदिवसो जिने जुजात जैदिवसो एक सुरत पैनाराम वाचल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्यारी दीस काडसो ना के दीस तुझे वयली वाड बापा तैवल पावची तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक दैदिवसो जिने जुजात जैदिवसो तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक दैदिवसो जिने जुजात जैदिवसो. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, दुलसीन आमची बहीण या संवसाराक अंतरून गेली. आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदानावरवीं तिका सर पातकांतली निवारून नितळ कर आनी पुन्हा जिवंतपणाचो संतोष ससना भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवान. दया करून बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या भयणीच्या आत्म्या शांती मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें. आमच्या भयणीच्या ह्या मरणाच्या रितीक आजार जाल्ल्या ह्या कुटुंबाचो याजक मनादे बाब जॉन फर्नांडीस, तशेंच हांगासर सेवा दिलेले याजक मनादे बाब अनिल वेल्ड आनी मनादे बाब अनिल डिसोजा, तशेंच मिसाक आजार जाल्ल्या धर्मी भयण्यांक तुमचो हांव सर्वांचो आभार मानतां. आमच्या भयणीच्या आत्म्याक शांती मागून म्हयन्याचे 7व्या दिसाचे दोनी सांगाता मिसा परवां सोनवारा ह्या सप्त्यान सोनवारा सकाळीं 11:30 वरार हांगासर दवरलां. तुमकां सुमेस्तांक कुटुंबा तर्फेन मोगाचे आनी वतायाच्या पोणे आसा. आमच्या भयणीच्या आत्म्या शांती मागून 7व्या दिसाचे आनी म्हयन्याचे मीस सांगाता परवां सोनवारा सकाळीं 11:30 वरार हांगासर दवरलां. तुमकां सुमेस्तांक कुटुंबा तर्फेन वतायाचे मोगाच्या पोणे आसा. आतां आमच्या भयणीक श्रद्धांजली अर्पूंक आनी दुखेस्त कुटुंबाक मुजोण दिवंक आमच्या सुमेस्त तर्फेन मुखार येता श्रीमती रेन्नी फर्नांडीस. हांवूंसू पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारी
जियेतलो. मनशाचो जीव देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. जीव देवा तावन येता. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलों, म्हज्या मोगाच्यांक आदेवस म्हणटलों, केन्ना हांव देवाक वचोन मेळटलों तें हांव नेना. तरी एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान आमकां निर्मिल्लो. त्या देखून तयाराय आमी करूंक जाय. ओय मोगाच्यानो, हांगासर आमी पळयता आमच्या भयणीची देवादीन दुल्सीन मार्टिसाची निर्जीव कूड. देवान तिका 87 वर्सांचें संवसारी जिवीत फावो केल्लें. देवादीन दुल्सीन मावशी एक लोकामोगाळ आनी एक देवोंत मनीस. तिणें तिचें संवसारी जिवीत बऱ्या थरान देवाच्या मोगान पेल्याच्या गरजांक पावोवन तें करसिल्लें. घरांत सदांनीत मागणे रजार कर्ण ती आसली. हातांत कोंत आनी वांजेल आनी मागण्याचे बूक ती धर्न मागणें करताली. आनी आमच्या मावशेक तिच्या कुटुंबांतय आनी आम्हा सर्वांत लागीं विशेष मोग आसलो. देवादीन लुईस डिसोजा आनी देवादीन आंजेल डिसोजा हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी 7वें भुरगें जावन आंबेपळू सांत थॉमसाक समर्पिल्ल्या फिरगजेंत एप्रिलाच्या 4 तारखेर 1937 इसवेंत नायर मजाल जल्माली. हिका देवमायेक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या वेलंकनी वाड्यांतल्या देवादीन लुईस मार्टिसा लागीं लग्न. डिसेंबराच्या 4 तारखेर 1955 इसवेंत. हिचें नांव जॉर्जियाना मारिया डिसोजा हें लातीन भाशेंत आसा. हें बाप्तिस्माचें नांव. हांच्या काजारी जिवितांत देवान हांकां 7 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो केलें. हातूंत 4 चरके भुरगे आनी 3 चेडवां भुरगीं. तातूंत मलगोडो देवादीन जाला. ताका हांव ससनाचो विशेव मागतां. देवादी दुल्सीन मार्टिस 12 जाणां नात्रां आनी 1 पोंटूर आसा. ह्या सर्व नात्रांक उकोलचें आनी उस्क्यार केळोवचें भाग तिका देवान फावो केला. हांचें एक व्हडलें कुटाम क्रशेचें काम करून आपल्या भुरग्यांक तिणें वागयल्लें. तांकां बरो फुडार दिलो. सर्व तिच्या भुरग्यांक देवबिरांतीन तिणें वाडयलें. व्हडलें कुटाम जाल्ल्यान ह्या कुटुंबांत मोग, शांती, समाधान वाळोन येतालें. मावशेन तिच्या जिणयेंत तिच्या पतीक आदार जावन क्रशेचें काम, गोरवांचें काम करून तिच्या भुरग्यांक तिणें पोसलें. मावशी हर एक काजारी माटवांत ओवियो, वेर्स आनी काजारी सोबानांत तिचो वावर ती दिवन आसली. सैरीकोय करताली. हें सगळें बरेंपण तिचे लागीं आसलें. पूण प्राय बरोवन प्रायस्त जातना स्वाभावीक रितीन मनीस पिडेस्त जाता. जिवीत आपणाचें संपून आयलें म्हणलेली भिरांत दिसता. जिवांत त्राण उणें जातना आमकां आनेकल्याची गरज आसा म्हूण भोगता. पूण हांगासर आमच्या भयणीक हार्ट ब्लॉक आसलें आनी त्या चिकित्सेक ती वळख जाल्ली. ताच्या उपरांत फाटल्या 1 म्हयन्या पयलें ती पडली आनी तिच्या पांयाचें हाड मोडलें आनी तें ऑपरेशन केलें. ताच्या मागीर फाटीं घरांत आयली. मस्तू हुशार आसली आनी फाटल्या 2-3 हप्त्यांतावन मस्तू अस्वस्थ जाली. तवळ तिच्या पुतांनी, तिच्या सुनांनी, नात्रांनी, दुवांनी आनी जाव्यांनी
तिची मुस्तू साखरी केली, तिका एक सुरपण बोगूंक सोडूंक ना. आमच्या मौशेच्या सौगा नात्रां आज हांगासर ह्या मोरणा विधीन भाग घेवंक असाध्य जाल्ले निमती तांणी तांचो मोग आपल्या मांय थंय व्यक्त केला. माय, तुवें ल्हानतावन आमकां आमचो मोग करन आमची जतन केल्ल्या खातीर तुका आमी आभारी जावन आसाव आनी दुका बरी काळजान तुका आदेवस मागता. फिरगजेचे विगार, सहायक विगार आनी कोवेंताची सिस्टरां फादर ऑस्टीन आनी कुटुंबाचे पाद्र्याप फादर जॉन आनी सर्व कुटुंबाच्यांनी सैर्यांनी वाड्यागारांनी घरा भेट दिवन तिचे खातीर मुस्तू मागलें. तिच्या कश्टांत सर्वांनी तांचो कुमकेचो आनी मागण्याचो आदार दिलो. तरी पूण देवाची मांडावळ विचित्र जावन आसा. देव आमकां ताच्या राजाक केदळां आपयता म्हणलें आमी नेनाव. आनी सोमारा सांजेर 7 वरार आमची भयण आमकां सर्वांक सांडून गेली आनी ह्या संवसाराक तिणें आदेवस मागलो. मोगाळ मावशे, आज तूं आमचे मदें नाय. काळजां आमची रडटा तुका चिंता ना. रुपणे तुजें सदां उरतेलें आमच्या काळजांनी. आमचें घर सगळ्यांच जालां रितें, तरी पेटोवन आमचो मोगा दिवो. उगडास तुजो दवरतांव जिवो. दुखेस्त जातात काळजां आमची, नियाळन घडी तुज्या मोरणाची. लाबोंक तुका सूख सर्गींचें आनी सोम्या लागीं आमी मागतांव अशें. काकुळतीच्या बापा, लाबोय कुरपा, पातकां सर्व बोगसुंदी सुडका, शांती आनी समाधान पाटोवन पावय ससान सर्गा सुखाक. ससनाचो विशेव दी तिका ये सोम्या आनी निरंतरी प्रकाश तिचेर फंगोवन दी. समाधानान तिचो आत्मो विशेव घेवन दी. आमेन. आतां देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजेच्या विगारांचो, सहायक विगारांचो, तशेंच मिसाची 6 बेटेवणी केल्ल्या कुटुंबाचे पाद्र्याप मानादीक बाब जॉन फेर्नांडीस, मानादीक बाब अनिल डिसोजा आनी मानादीक बाब अनिल लोबो. मोरणाचेर आशिर्वचन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन घरा भेट करून दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन दिल्ल्या पासत हांव देव बरें करूं म्हणटा देवामाता कोवेंताच्या सर्व धन भयणींचो घरा येवन आमच्या भयणी पासत मागल्ल्या खातीर. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वाड्याचो गुरकार श्री जोकीम डिसोजा, प्रतिनिधींक आनी कार्यदर्शीचो आनी सर्व कुटुंबादारांचो तवळ तवळ घरा भेट करून दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन दिल्ल्या पासत. हांव देव बरें करूं म्हणटा लायन्स क्लब आमटूरू हाच्या अध्यक्ष, कार्यदर्शी, खजनदार आनी सर्व सांद्यांचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा बरें कर्ण गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो. हांव उपकार बावडटां मोरणाची पेट आनी वाहन तयार केल्ल्या श्री रॉबर्ट डिसोजा मेलकार हाचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर मुल्लर्स हॉस्पिटल तुंबे हांच्या सर्व सिब्बंदी वर्गाचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या शेजाऱ्यांचो मावशी सरल्ल्या त्या घडये येवन दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन दिल्ल्या पासत. हांव देव बरें करूं म्हणटा दुखीची पेज वदक सिल्ल्या सुवारीस केटरर्स आमटूर. लोकांक इगर्जेक येवंक वाहनाची विलेवारी केल्ल्या श्री रोनाल्ड मार्टीस हांकां देव बरें करूं. हांगासर बँडाची वेवस्था केल्ल्या जॉय स्टार बँड काटीपल्ला हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजेचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी
प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन दुखेस्त कुटुंबाक सहकार दिल्ल्या सर्वांचो मनापूर्वक रितीन उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. उभी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. या आमच्या भयणीच्या आमी मातयेक लायता ते विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मा भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवड्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. आत्म्यातीच्या स्वागत दिवून परमेश्वर अधीन तो करा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्रामाच्या देवदूत तुका वरून पावो. सासनाचो विशेष सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. भोव दयाळ बापा, आमचे भयणीचो आत्मा आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनः जिवंती जातली म्हूण तीर बरवशान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे साकरणेक सबाद्यानी आनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थना तुका कुळतीन मानून घे. तुजे साकरणेक सर्गीची दारां वाशी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसल्या शेरा वरून सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. जशे नितळ उदका झरी एकमेव तशे आत्मा म्हजो तुका ललयता ये देवा. सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. पवित्र अंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. आत्मा म्हजो भोवतान येला तुका म्हज्या देवा. केन्ना तुजे मुखार पडून पडलें तुका पवित्र अंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. पवित्र अंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा दोका म्हजी काळजां पावल्या
स्वप्नांतच तो म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी प्रार्थुया. कोणाचो विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुजी साकरणीक शांत विशय मेळो. तूं समचे पुन्हा जिवंतपण आनी जिवीत देखून तिका पुन्हा जिवंत करतस. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश मुगूंक तिका पावय. तू जी येतोय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमचे बहिणीक ह्या जिवितांतली आपणास देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमचे बहिणीक सोम्याचे अधीन करुया. सोमी आपले शांतीत तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुन्हा जिवंत करू. आमचे बहिणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुन्हा जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सत मानता तो मरा जाल्यारय जी येतलो आनी म्हजे थंय जी येता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फंडार तो रडलोय सोमिया आमची दुकान पुसून काढ. तुझ्या मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या बहिणीक सासणी जिवीत दी. आपल्या बाप रडलेल्या स्वरा तुवें सर्ग बसवले आमच्या बहिणी तुझ्या राजन घे. आमच्या बहिणीक पवित्र स्नानावरून नितळ केली आणि पवित्र तलान तिचेर मोर मारले. तुझ्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय आमच्या बहिणी तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुझ्या सनीच्या जेवणा बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणावर आम्ही दुखेस्त जाल्या पवारताच्या बुजवणेन आणि सासणी जिविताच्या बरोवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या देवा तू भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय. आज भक्ती निके पिल्ल्या या तुझे साकरणी दुलसिनाक विंचलेल्या संगाता सर्गीच्या सुखांत वांटो लाभोय. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी ससना तुझी कुशी
सगळ्यान लोकांमध्ये तुझी खुशी आपयलाय भयणी तुझे सशी दिसासनीक विशे अत्यातिच्या बोगच्या तुका ससन घरांत तुझ्या
Atmyatacha swa